धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रू इकराजांना सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हूण इस्रायेलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेले बरे जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदुता लागीं तांणी अशें विचारलें, भावांनो, तर आमी कितें करी जय? तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली, पाताक रडा आनी जिणे बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बोक्साने जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं. तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे धेने मेळटलें. कित्याक तुमकांच म्हूण ही बासावणी केल्या, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सोमेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पोर आमचो देव आपोवणे दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर साबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संतते थावन तुमकांच बाचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचे उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. 5व्या सरावाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. कालक्या फालक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दितात. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. म्हज्या दुस्मानांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तो मांडटाय. म्हजे माथे तेलान मागताय. म्हजे पात्र भरून वत्ता. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदांकाल रावतलो. श्लोक. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. तुवें केल्ले चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणेकाय दाखयशी. पूण हातूंत तुका कितें होगलाप? बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणेकायेन तुवें तें सोंसलें, तेदवां जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर, कारण तुमचे पासत पयले क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. ताच्या मेठांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडांत थावन कसलेंच कपटीपण आयलें ना. ताका सोबुल्ल्या वेळार ताणें फाटीं सोवलें ना. ताका कश्ट येतना ताणें बेश्टायलें ना. बगार निती प्रकार झडती करतल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पातकाक मरून पवित्रपणा जियोवचे खातीर खुर्सायले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां वावयली. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तवळ पर्यान वाट चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्यां बरे आसले तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्या थंय फाटीं आयल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण बोकऱ्यांच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरानासतना दुसरेच वाटेन वयर चडोन येता तो सोर आनी लुडकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गवळी. हाका राखवल दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक खाण दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो करून तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सकटांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखतात ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे थावन ते फोळण धांवतात.
जेजून तांकां ही वोपार सांगली पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, हांव बकऱ्यांचें धार. म्हजे पयले आयिल्ले सर्व सोर आनी लुडखार, देखून बकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबीतयेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सरोवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवीशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळ्ळो म्हूण, भरून वमतोच्या मापान तें मेळ्ळो म्हूण. देवाचें उतर हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.